पयलीं धाडून घाल पूण स्पीकर सर आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आनी उलोवपाक उबो रावल्लो स्पीकर सर ऑन गोईंग टू डिमांड आमचे जे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन GADचे सो GAD इज अ वेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट आनी when I say GAD is an important department of government, it relates to all the government departments where not only they are administrative affairs but also all the government buildings which are there to be given on rent to different people are maintained by the GAD. आता स्पीकर सर हे हांव सांगता तेन्ना म्हाजें एक लक्षण वाडपा सरकाराचें की अदर दॅन GAD गव्हर्मेंटाची खूब बिल्डिंगां आसा जावं ती हेल्थ डिपार्टमेंटाची PWDची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे क्वॉर्टर म्हणून आसताले that are not coming in the purview of the GAD. And even GAD buildings which are coming in the purview of the GAD, there is a system of application and magi disposal and whether they are staying or not staying is very complex nature. I request the Honorable CM ki entire जो system asa वो online system करचो. सगळे GAD चे quarter जे कोणाक allot केल्ले आसा online दिवचे आणि त्यांचे जे system आहा वो improve करचो. कित्याक हांव पळयता स्पीकर सर जे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर जे आसता जे मागता तांकां एप्लिकेशन जेन्ना करता खूब टायम लागता दिवपाक आनी एक क्षणी आमी पळयता ते एम्प्टी उरता आनी जे कोणाक जाय तांकां दिना सो म्हाका दिसता कॉन्सोलिडेटेड एवरी डिपार्टमेंटाचे क्वॉर्टर जे सेपरेट आसा दे हॅव टू ब्रिंग इट टुगेदर एंड अलॉट इट टू अ GAD और इफ नॉट GAD देन समबडी एल्स बिकॉज आय कॅन सी वेस्टफूल आय मीन जे आमी पळयता की गव्हर्मेंट सर्वंटांक आतां व्हडलो तो क्वॉर्टराची गरज आसना कित्याक त्यांचे HRA जी जाता इज मोर दॅन द अमाउंट वीच दे वूड हॅव पेड बाय द वे ऑफ फी म्हणजे दे आर इफ दे टेक द क्वॉर्टर्स त्यांचे HRA कट जाता बट इफ दे डोंट टेक द क्वॉर्टर दे गेट द HRA and the HRA is now sizable speaker sir that they can afford to buy a flat and pay the rent and it gets deducted. So I think government quarters now should not be only for government but they should be also open to other public who need those quarters at that particular area or somebody else speaker so by paying the rent. नाल्यार आमी पळयता की गव्हर्मेंट बिल्डिंगां खुबशी यूज जायना जशे पणजे मे बी पाट्यार मे बी हो खंय तरी जांकां सगळ्यांक डिमांड आसता घेवपाक पूण भितरल्या सायडीन करना सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान शूड लूक एट अ होलिस्टीक पिक्चर ऑफ एकोमोडेशन repair all the quarters everywhere in Goa, take the PWD or other electricity department or health department quarters within the GAD purview, open the portal for anybody and everybody to apply on basic parameters of the rent. So Speaker sir, हेजेर माझे CMन म्हाका लक्ष घालून करतलो असो विशय हांव मांडला. दुसरे स्पीकर सर आज पळयता की गव्हर्मेंट गाडयो व्हडल्यो घेयना एक्सेप्ट फॉर GAD प्रोटोकॉलाचे गाडयो घेता आनी हे करता तेन्ना विशय आसता की ह्यो गाडयो आतां हायर परचेस केल्ले आसता हायर परचेस आता GAD थोडे हायर परचेस घेता सो ओन्ली सम मिनिस्टराचे गाडयो ओ जो प्रोटोकॉला लागता गाडयो ओ सेक्रेटरीची गाडयो ह्यो गाडयो GAD घेता स्पीकर सर हांवें पळयतालो की आतां सिस्टमा भितर जे किलोमिटर जाता आनी ऑनरेबल CMन सांगला की सगळ्यो गाडयो इलेक्ट्रिकल जावपाक जाय असो स्टेटमेंट CMन केल्लो ऑल EV should be government vehicles should be EV. I am waiting for that day when all the government vehicles will become EV so that we as a government first start to implement जे pollution level जे आसा हे कमी करपाक ऑल गव्हर्मेंट कितें आतां जो गाडयो ज्यो घेवपाच्यो मिनिस्टराक वा ज्यो ऑफिसराक घेवपाच्यो ते क्रायटेरिया जी आसा ही मॉडिफाय करूंक पडटली स्पीकर सर एक सायडीन स्टेटमेंट करता की गव्हर्मेंट की आमी EV घेतल्यो सगळ्यो आनी एक सायडीन क्रायटेरिया वाडयना ते क्रायटेरिया वाडना कारणान तेंचो जो बजेट आसा तो 8 लाखाचो 6 लाखाचो 10 लाखाच्यो गाडयो तितू EV बसना स्पीकर सर म्हाका दिसता जे पॅरामिटर जे आसा हे दोन्ही मातशे करून करपाक जाय स्पीकर सर म्हाका मातशें उलोवपाक जाय कोणें बटन बी दामूंक ना बेल बी मारनाका स्पीकर सर बटन कोणें दामूंक ना सो म्हाका उलोवपाक मातसो लेंथी दिवचो नाल्यार तांकां बटन बांदपा लाय म्हणजे हे भशेन म्हाका 5 मिनटान बंद करता सो कोणें दामूंक ना कोणाक इंट्रस्ट ना जालो स्पीकर सर आज हे करता तेन्ना जे EVचे सांगलां दुसरे गोश्टी आमी पळयता की आमचे जे GADचे अंडर म्हाका दिसता खुबश्यो आमचे जे PWD WRDचे फॉरेस्टाचे जे गेस्ट हावजीस आसा वेगळे वाठारान जे मे बी PWD मेंटेन करता आपणाचे जो WRD मेंटेन करता आपणाचे वो फॉरेस्ट मेंटेन करता आपणाचे हेय GADचे प्रिव्हिवरून हाडल्यो जाल्यार तेजे मॅनेजींग बरें जाता स्पीकर सर जाका कोण गव्हर्मेंट ऑफिसरांक वचपाक जाय वो कोण मिनिस्टरा वचपाक जाय वो आनी कोणाक वचपाक जाय ते बूक करून दवरय बट इट विल बी होलिस्टिकली लुक्ड इन टू वन पोर्शन स्पीकर सर फुडें वयतना स्पीकर सर आमी ट्रेजरीचेर उलयता तेन्ना जो ट्रेजरी ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ आमी जे आज एक प्रश्न आशिल्लो की वेदर इट इज फिजिबल टू मेक द रेवेन्यू स्टॅम्प
cost of revenue stamp or cost of the stamp of putting it on the system is much costlier than the actual cost at what it is given. आणि दुसरे गोष्ट आता म्हणतो ऑनलायन सिस्टम जाला जो स्टॅम्प पेपर जे आसा हे कितले आमी तांकां प्रिंट करून दिवपाक जाय कित्याक प्रिंटींग कॉस्ट ऑफ द आज आमी 20 रुपयाचो स्टॅम्प पेपर घेतलो जाल्यार कॉस्ट ऑफ दॅट 20 रुपया स्टॅम्प करपाक जो प्रिंटींग आसा हो इज मोर दॅन 20 रुपीज. सो वी हॅव टू लूक एट द होलिस्टीक एंगल स्पीकर सर अँड लूक एट डिजिटलायझेशन ऑफ सिस्टम. आता फ्रँकींग हे चालू केल्लें आता फ्रँकींग लिगली आसा वो ना हे प्रश्न खूब मांडटा पूण म्हाका दिसता सो फ्रँकिंगान लिगलायज करप वेगळे वेगळे स्टॅम्प पेपरां वेंडरांक एकठांय हाडप आणि हे ऑनलायन सिस्टम जर केले गव्हर्मेंटाचे प्रिंटींग चार्जीस खूब कमी जातले स्पीकर सर. आणि हेजे खातीर ज्यो केन्ना केन्ना ज्यो प्रॉब्लम जाता प्रिंटींग करनासतना स्टॅम्प पेपर येना 100 रुपयाचे येना 50 रुपयाचे येना हे सोल्युशन जातले ई स्टॅम्प केलो जाल्यार वेंडरांक पयशे भरून दिवपाक शकता आनी तांकां एक कोड दिवपाक शकता प्रिंट करून दिवपाक. सो हे दिसता म्हाका दिसता वी हॅव टू लूक इन टू द होलिस्टीक पिक्चर जे फुडें वचपाचें काम आसा हें करूंक पडटलें कित्याक कॉस्ट ऑफ प्रिंटींग हे सगळे जे आसा ये जुडिशियल नॉन जुडिशियल पेपर्स इज मच कॉस्टलियर इवन नॉन जुडिशियल स्टॅम्प्स इज मच कॉस्टलियर. सो हेजेर लक्ष घालूंक पडटलें स्पीकर सर. स्पीकर सर आज एक्सायजाचेर म्हाका दिसता आमचो कालूस बाबू उलयला की एक्सायज कमिशनर इज व्हेरी फास्ट आनी करूंक सोदता. म्हाजें एक लक्ष हाडपाक जाय सीएमाचेर की एक्सायज जे आसा हे डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट वीच इज लुकींग एट द होलिस्टीक पिक्चर ऑफ पॉलिसीज ऑफ गोवा. I want to bring to the knowledge of the Honorable CM that once upon a time in Goa, the rates of liquor used to be cheaper, whether it is IMFL or foreign liquor or any liquor, it used to be cheapest in Goa. Today is not the case, Speaker sir. As if you go to see Haryana sarke je foreign liquor je mehota, the cost of one brand of whiskey, I will not name the brand, which costs 3,000 rupees here, is you get it for 1,600 rupees in Haryana. So where the question of people coming in holiday? We are a holiday state, Speaker sir. I think we have to look into the other states how they are doing. कोणू सांगता म्हणून इन्क्रीज केले एक्चुअली तेजे काय फायदा स्पीकर काय ना आमकां आज थंयच्यान हाडपाक मेवता. ऑफिशियली एक जो पॅसेंजर येता वो प्लेनीन येता दे कॅन ब्रिंग 2 or 3 बॉटल्स इन द लगेज स्पीकर सर. आनी अशें करून वी आर डिप्रायवींग आवर सेल्फ ऑफ द बजेट. लायक हांवें फाटीं हेका सांगलें म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सांगलें की पॉंडिचेरी गाडयो रजिस्टर कित्याक करता पॉंडिचेरी रजिस्टर करता कित्याक हांगा आमी विदावट थिंकींग पयलीं गोंयचे महाराष्ट्रान बॉर्डरीचे सगल्यो गाडयो हांगा रजिस्टर जाताल्यो आनी हांगाच्यान व्हरताले. आतां एंट्री टॅक्स बंद केल्ल्या कारणान हांवें खंयच रजिस्टर केली म्हजी गाडी कोण हालोवंक शकना स्पीकर सर आनी हांव यूज करूंक शकता. सो म्हाजें इतलें स्पीकर सर हे एक्सायज जे आसा हेजेर थरर चॅक करपाक जाय हाव इट कॅन इम्प्रूव आवर सिस्टम इनक्रीज द quantum of money inside the excise. Reason is because I just gave a simple example की आमचे जे इंडियन मेन फॉरेन लिकर और फॉरेन मेड लिकर जे टॅक्सीज जे आसा हे खूब चड आसा and they have to reduce it to make it more economical स्पीकर सर. स्पीकर सर पर सरकारान एक स्टेप घेतला की जे अंडर स्पेशल पावर जर रिलॅक्सेशन दिला तेजेर हांव चड उलयना पूण एक लक्षात हाडूंक सोदता की आमी जेन्ना म्हणटा की ऑडिट सो आज कालूच बाबान सांगलें बाकीच्या न्यूजपेपराचेर येयल्ले आसा फाटीं पेडणे इंतू भितर एक्सायज हे जाले म्हणजे एक लक्षण आसपाक जाय सी वी शूड मेक ऑनलायन. आतां एक सिस्टम केला ऑनलायन की म्हाजें केपें जे कोणाक जर एक्सायज लायसन्स जाय थंय ऑनलायन फायल वयता रायट अप टू डिपार्टमेंट आनी ऑनलायन एप्लिकेशन येता आनी मागीर ऑनलायन एप्लिकेशन येतरी ताका फीज बी ऑनलायन घेता पूण ऑनलायन एप्रुवल येना स्पीकर सर हार्ड कॉपी येता. सो एंटायर सिस्टम हो ऑनलायन करपाक जाय जेंकां यू विल कम टू नो वेन अ पर्टिक्युलर एक्सायज इज लायसन्स इज गेटिंग ओवर वेन इट इज ड्यू आनी यू कॅन पूट रिमायंडर्स टू द पब्लीक by a messaging system in their mobiles if they register themselves or through email. So all master system we have to take it forward speaker sir. Lot of improvements can be done in excise and lot of revenue can also come in excise speaker sir. But म्हाका दिसता हे फुडें व्हरपाक आमकां हे सगळे गोश्टी करूंक पडटले. हांव एक सरकाराचे फुडें नजरेक हाडटा हांव कोणाक टिका करपाक उबो रावना स्पीकर सर पूण आमी होलसेल दिता. होलसेल जेन्ना दिता आमी पेट बॉटल ग्लास बॉटल IMFL फॉरेन लिकर हे सगळे वेगळे 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 पयशे 12,000 चालू जाता 30,000 मागीर पर आवर चार्ज करता एक्स्ट्रा चार्ज करता हे सगळे बरी गोश्टी आहा. पूण म्हाका एक लक्षात हाडपाक जाय की जे रिटेलर आसता त्यांचे चडशी कंप्लेनी आसता की रिटेलर जे आसा होलसेलर आसा तांकां होलसेलर आसा ते रिटेल करता आनी रिटेल करता तेन्ना थंय भायर आसता स्पीकर सर कोण ना उलोवपाचें आमकां संक कवर करपाक जाय. सो कोण ना दोग जाणां उलोवपाचें स्पीकर सर ताका उलोवपाचें ना म्हाका उलोवपाक दी न्ही खंय पळय बोर्डाचेर कोणें मारला सर कोणा
दिलाले लोबो वेंजी हा क्रूज हा जाले काबार स्पीकर सर आनी कोण आसा सो म्हाका कित्याक उलोवपाचें ना स्पीकर सर ना ना तशें कशें जातलें स्पीकर सर तशें कशें जाता मागीर ते सिस्टम कर स्पीकर सर सिस्टम कर हांगाय सिस्टम करूंक पडटलें स्पीकर सर तुवें जे कोण येता मागीर येता सुसेगाद धामता कितले जाण आसा 4 जाणांक जर उलोवपाचें आसा संक काबार करपाचें आतां पावणे 3 जाता स्पीकर सर सो स्पीकर सर सो म्हजें म्हणणें कितें आसा स्पीकर सर की हे सर फुडें वता तेन्ना हेजेरूय लक्ष घालून फुडें वयचें आनी उलयता तेन्ना कमर्शियल टॅक्सीस आमचे कमर्शियल टॅक्सीस आमचे कुडचड्यार कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर आशिल्ले ते केपें शिफ्ट जाले फॉर वॉट एवर रिजन्स कोण प्रायवेट ऑफीस घेतले आनी थंय शिफ्ट जाले एक्चुअली पयलीं खूब आशिल्ले म्हणजे सगळे लोकांक चर्चा मागीर एक सब ऑफीस कुडचड्यार दवरले पूण म्हाका दिसता हे होलिस्टीक पळोवपाक जाय तेन्ना एक लक्षांत दवरपाक जाय की कमर्शियल टॅक्सीस ऑफीस जे आसा हे जरी पयले कुडचड्यार आशिल्ले ते केपें वयल्या प्रायवेट बेड्या तेजी परिस्थिती सारकी ना स्पीकर सर परतून परतून न्यूजपेपराचेर बातमी येता ओवरफ्लेग सोकपीट येता पार्किंग येना कोण लोक पडटा हे सगळे मातशें लक्ष घालून ते प्रायवेट ऑफीस जे घेतलां ताका मेंटेनन्स कोणें करपाचें कित्याक मेंटेनन्स भितर करतले स्पीकर सर मे बी ऑफिसान भितर कित्याक इट इज टेकन ओवर बाय गव्हर्मेंट बट सरावंडींग पार्किंग एरिया बाकीच्यो गोश्टी पब्लीक एक्सेस जाता हो कोणें मेंटेन करप हे मातशें ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालचें कित्याक ते तेणें घेवन आसलें तेजे पयलीं कोणें घेतलेले एक प्रायवेट बिल्डिंगान ऑफीस एक्चुअली इट इज रॉंग पूण आतां गव्हर्मेंट बिल्डींग जाता स्पीकर सर ते एटलीस्ट मूव करचें अशें रिक्वेस्ट करता ते प्रायवेट मागीर विकचे पूण हे लक्षांत दवरपाक जाय की थंय लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर ते बिल्डिंगा कडेन सो हे योग फुडें वचता तेन्ना जे आज सरकारान खुबशे इम्प्रुवमेंट करपाचे हे हाडले की तितू भितर आमचे जे सेटलमेंट वन टायम सेटलमेंट वेटाचो रिजीम आशिल्लो जे कोणें करूं ना सीएमान बरे गोश्टी केल्यो थोड्योश्यो उरल्या स्पीकर सर म्हाका दिसता सीएमाक लक्षांत आसा कितें तें हांव म्हणटा तें तो त्योय हाडच्यो कित्याक आतां वेट काबार जाल्यार खूब वर्सां जालीं आतां जीएसटी कितले वर्सां चालू जालो अजुनूय वेटाचे रिजीम ती मातशे जे कोणाचे जे केसीस आसा ते तुमी केल्या अप टू सर्टन लिमीट केला तेजे वयले लिमीट करचो आनी तो काबार करचो स्पीकर सर आनी जीएसटीचे जे इनिशियल जीएसटीचे रिजीम जेन्ना चालू जाला आतां सिस्टम मातसो इम्प्रूव जाला पूण इनिशियली जीएसटी रिजीमा भितर अशे डिस्टर्बन्सी खूब आहा त्योय मातशे ऑनरेबल सीएमान लक्षांत घालून ते सॉर्ट आउट करप म्हाका दिसता कमिशनराक सांगून तेय तुमी करूं शकतले अशें रिक्वेस्ट करता आज गोवा सदनाचेर डिमांड आसा पूण म्हाजें एक हांव नको गोवा सदन गोवा निवास आनी आमचे मुंबयचे एक आसा आमचे ते गोवा निवास ते चालू करपा जाय स्पीकर सर आमकां खूब वर्सां जालीं ती ते बंद आसा ते मातशें चालू करचें आतां तितू भितर हेतू येता पीडब्ल्यू भितर येता तें म्हाका खबर ना पूण गोवा निवास गोवा सदन आनी आमचे हे जे बजेटान जर आसा म्हाका दिसता ते कंप्लीट करून बेगीन कंप्लीट करून लोकांक जे आमचे मुंबय बी रावताले पयलीं लोक ते रावताले आनी इट वॉज अ प्रायम लोकेशन आतां खूब वर्सां जालीं म्हाका कोण सांगता की ते चालू जाले म्हणून म्हणजे चालू जावपाचे सगळे रेडी आहा ते मातशें बेगिना बेगीन करून घेवचे स्पीकर सर पब्लीक ग्रिव्हन्साचेर उलयता तेन्ना आज आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस पोर्टल ऑनरेबल सीएमानूय केला आपणाचो डॅशबोर्ड केला आनी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस मेकॅनिझम इम्प्रूव केला आनी इम्प्रूव करता तेन्ना डिलिव्हरेबिलिटी जी आसा ते ऑफिसर आसा एवरी डिपार्टमेंटान पब्लीक ग्रिव्हन्स आसा पूण तितू भितर जाता वा ना ते मॉनिटर करपाक हांव ऑनरेबल सीएमाक मातशें रिक्वेस्ट करता की ज्यो गोश्टी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस अंडर खंयच्याय डिपार्टमेंटान जेन्ना पब्लीक ग्रिव्हन्सीस घालता ते मॉनिटर जाता वा जायना हेजेर आनीक खंय तरी पब्लीक ग्रिव्हन्सांचेर लूक करपाक जाय अशें पळोवपाक जाय अशें रिक्वेस्ट करता आनी लास्ट उलयता तेन्ना आमचे जे स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रेन्युरशीप हांव पयरूय उलयल्लो हांव परतून रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल सीएमाक आमचे मतदारसंघान स्कील डेव्हलपमेंट जो ITI म्हणटा ते तेजे अंडर येता आनी ते येता तेन्ना आमची एक गोंयान म्हाका दिसता देशान हांव म्हणूंक शकना म्हाका खबर ना पूण गोंयान तरी 100% वन ऑफ द ओन्ली ITIs which generates 100% solar, uses a solar and gets a zero bill, plus it supplies to the government. It's one of the only ITIs in Goa. I don't know whether any other institute in Goa has this system. And I am also proud to say that that particular ITI has got all its trades affiliated to NCVT. There is no SCVT trade. But looking forward, Speaker Sir, I have been struggling for the last almost 4 years
to build a building. I know that Tata has come forward to build the infrastructure. But Speaker sir, looking at that, there was already a proposal where central fund is come, which is underutilized, which is not utilized. 150 कोटी ते बिल्डिंगाक येयल्ले Speaker sir. आज ती स्कीम सेंटराक बंद केल्या. माझे रिक्वेस्ट आसा सीएमाक ती फायल पुतून येयल्या फायनान्स सायडीतल्या सेयिंग दॅट देर इज नो बजेट प्रोविजन. तशें जायना Speaker sir. ITI जेन्ना आमी स्कील डेव्हलपमेंट म्हणटा Speaker sir, हे ITI न्यू बिल्डिंग जे जागो आसा ताका बिल्डिंग प्लॅन पास केल्लो आसा, सगळे केल्ले आसा. ही मातशें टेंडर करून ही कंप्लीट करची अशी विनंती करता. 6.5 कोटी जर पावना ताका उरलेले पयशे जे आसा ते तुजे स्कील डेव्हलपमेंट फायनान्सांत घालचे. ही ITI केटर्स टू ऑल आमकां रुरल एरियाज. आमचे स्पिकराचे जो गणेश बाब गांवकर आसा ते एरियाकूय कवर करता. आमी सुभाष बाब फलदेसायचे एरिया कवर करता. आमचे हेल्टन बाबाचे एरिया कवर करता. आमचे मतदारसंघाचे. सो सरावंडींग एरिया ही ITI जी आसा ही स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंट जेन्ना करता हे बिल्डिंग कित्याक परतून उरता Speaker sir. अननेसेसरी हे बिल्डिंग एकदां टेंडर केल्लें कोणें घेवना मागीर परतून EFC करपाक हे सगळी गोष्टी हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की ते बिल्डिंग टाटा करता ते सोड आनी जागो आसा करूं तांकां. पूण ही बिल्डिंग करून आमकां हँडओवर करून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां वाडोवपाक जाय. जे ट्रेड कोर्सीस वाडोवपाक जाय कित्याक आतां कमी जाता क्लासरूम्स. सो ते मातशें लक्षांत दवरचें Speaker sir. Speaker sir, स्कील डेव्हलपमेंटाचें उलयता तेन्ना हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंटा भितर जे एप्रेंटीस स्कीम आसा ही सीएम आसतना बरे गोश्ट केल्यो की 3 वर्साचे जे ट्रेनी जाता तांकां फर्स्ट इयर सेकंड इयर 3 years पासून ताका एप्रेंटीस मेवता. हे खूब जाग्यार मेवता पूण आमचे जे भुरगे आसा तांकां थंय पयस वचपाक कारणान तांकां ते सॅलरी दिता ती ट्रान्सपोर्टाक बी पावना. सो हेजेर खंय तरी एप्रेंटीस मुवमेंट जेन्ना केल्लो बरी गोश्ट आशिल्ली की एंटायर जे ITIचे भुरगे जे पास आउट जाताले तांकां 3 वर्सां तरी तांकां एक जॉब सिक्युरिटी मेवताले आनी जे भुरगे बरे आसा तांकां कंपनी घेताले. पूण आज तो सॅलरी कॉम्पोनंट आसा तो मातशें कमी जाता कित्याक ITI जर कुडचड्यार आसा पूण थंय इंडस्ट्री ना आनी इंडस्ट्री आसा मे बी सपोज वेर्ना वो आमचे दुसऱ्या एरियांनी आसा तितू भितर तांकां प्लेसमेंट दिता. पूण प्लेसमेंट दिता तांकां ट्रॅव्हलिंग आनी बाकीच्यो गोश्टी जायना Speaker sir. सो ह्यो लक्षांत घालून एक होलिस्टीक पिक्चर करून जेंकां खऱ्यांनी ITI कंप्लीट करतरी फुडें वचपाचे भाग आसा हो फुडें कसो वचप हो हेजेर ऑनरेबल सीएमान घालचे. हे इतलें सांगून परतून एकदां आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशन ओपोज करून हांव म्हजें भाशण तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.